नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नारोलकाराचे उपकार. खबरो विस्तारान. T20 आशिया कपांत भारताचे पाकिस्तानाचेर 7 गडी राखून जैत 128 रन्सांचे टार्गेट आशिल्लें. 15 ओव्हरींनीच पुराय. मजगती जैता उपरांत टीम इंडियान पाकिस्ताना वांगडा शेक हँड करूंक ना. हे जैत पुलवामा अटॅकात सोंपिल्ल्यांक अर्पण म्हूण टीम इंडियाचें स्पश्टीकरण. पळोवया निकते आयिल्ली खबर. FDA जे हा डिपार्टमेंट त्यांनी एक सर्वेलन्स ड्रायव्ह कंडक्ट केल्लो मॉल चेकपोस्टाचेर आनी तांकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली की खंय तरी रॉ मीट चिकन जे सप्लाय जावपाचें आहा म्हणून त्या प्रमाणे तेंच्यांनी राती कडेन 9:30 सुमार रेड कंडक्ट केली आनी जवळ जवळ 25 गाडयो इन्स्पेक्शन केल्यो आनी तितूर तांकां 2 गाडयो ज्यो आसा त्यो तांकां रॉ चिकन मेळ्ळें आनी तेंच्यांनी दोनूय गाडयो ज्यो आसा त्यो डिटेन केल्यो आनी तितूर तांकां अरावंड 610 किलो चिकन मेळ्ळें आनी तें बीन सारकें म्हणल्यार प्रिजर्व करून हाडपाक जाय तशें हाडूंक नासलें. तेजें फक्त आयस मारून तें हाडलेलें आनी इट वॉज अनहायजिनीक आनी तेजो कॉस्ट जावन आसा 1,30,000 आनी FDAन रोखडेंच हें सगळें चिकन जें आहा तें सद्या डिस्पोज केल्लें आसा आनी जी कारवाई 2 गाडयो ज्यो आहा त्यो टेस्ट केल्ल्यो आसा आनी त्याच प्रमाणे जे एक्यूज आहा तेंचेर सद्या जी आहा ती कारवाई चालू आसा. अशाच पद्दतीन म्हाका दिसता हे FDA वॉच धरून आसा की कारण जे गोंया भायल्यान जे मास येता ताचेर ह्या पद्दतीन सद्या तेंच्यो ज्यो रेड्स आहा ज्यो चालूच आसा. स्टुडंटां खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. गोंय सरकारान 28 फेब्रुवारी 2014 आदली सरकारी जमनीवेली घरां नियमीत करपा खातीर भू येवजण कायद्यांत बदल केल्यात. तातूंत घरां नियमीत करचे खातीर ड्राफ्ट नेमा बरोबर तशेंच अर्जाच्या नमुन्यांचो आस्पाव आसा. ड्राफ्ट नेमा विशीं येणावळ सुचोवण्यो दिवपाक वा हरकती नोंद करपाक 15 दिसांची मुजत आसतली. 15 वर्सांचो राबितो दाखलो गरजेचो. जमीन नियमीत करून घेवपी व्यक्ती 28 फेब्रुवारी 2014 आदीं 15 वर्सां गोंयांत राविल्ली आसपाक जाय. ते व्यक्ती कडेन 28 फेब्रुवारी 2014 आदलो 15 वर्सांचो राबितो दाखलो आसप गरजेचें आसा. नव्या नेमा प्रमाण 400 चौखण मिटरां मेरेनची जमीन नियमीत करतले. अर्जदारान हाचे परस अदीक जमनीर अतिक्रमण केल्लें आसत जाल्यार ताका ती जमीन सरकाराक परतून दिवची पडटली. हे विशीं ते व्यक्तीक कसलोच दावो करपाक मेळचो ना. अर्जदाराक अर्जा वांगडा हे विशींचें प्रमाणपत्र दिवप सक्तीचें आसतलें. मसुदो अधिसुचोवणे प्रमाण अर्जदाराक अर्जा वांगडा 100 रुपयांचो न्यायालयीन शुल्क स्टॅम्प जोडचो पडटलो. ती जमनीचो वापर फक्त रावपाच्या घरा खातीरच म्हणून करपाक मेळटलो. ही जमीन हेर खंयच्याच कारणां खातीर वापरपाक मेळची ना. घर नियमीत केले उपरांत ही जमीन वा तातूंतलो खंयचोच भाग फुडलीं 20 वर्सां मेरेन विकपाक हस्तांतरीत करपाक मेळचो ना. खंयचीय अट मोडली जाल्यार ती व्यक्तीक जमनींतल्यान भायर काडटले. अशा प्रकरणांत अर्जदाराक 2 वर्सां मेरेन बंदखण आनी 1 लाख रुपया मेरेन दंडाची ख्यास्त जावपाक शकता. घरां नियमीत करचे खातीर उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन अर्ज सादर करचो पडटलो. अर्जांत नांव, घराचो नामो, पंचायत वा नगरपालिका वाठार, सर्वे नंबर वा पिटी नंबर आनी सब डिव्हिजनल नंबर, क्षेत्रफळ, बांदकामाची तारीख, थळाव्या प्रशासनान जारी केल्लो घर तशेंच हेर नंबर अशे जायते डॉक्युमेंट लागतले. म्हापशांत जिसुडात 15 सुवातेनी उबारिल्ल्या प्लास्टीक कलेक्शन सेंटरांचो सध्या जाला गार्बेज डंप. कोयराच्यो थंय राशी पडल्यात. तुया येवपी पेट्रोलियम फ्युएल प्लांटाक लागून खंय हें सेंटर उबारिल्लें. मेळटा ते म्हायती प्रमाण थळाव्या नगरसेवकांक पालिकेक जायती पत्रां केल्लीं. मात स्थिती आसा तशी म्हापशें पालिकेचें कांयच लक्ष ना म्हूण थळावे उलयले. थोडे ते हांगासर आमी पळयलो की कलेक्शन जालें तेजें, पण आतां पळयशी तेज्या उपरांत कलेक्शन हांगासर जायना आनी ते जाळी बंद आसा आनी भायर आतां पळयशी जाल्यार घाण जाल्या सगळी. जे आत्तां हांव सुद्दां तुमी येताना पळयलां हांवें आतां की एक बायलेन थंय उबी रावली आनी तिणें पुटली उडयली ती. म्हणजे ही परिस्थिती जाल्या सध्या. आतां
प्लास्टीक तो तुम्ही आता इतलो खर्च केल्ल्यात, तुम्ही उद्घाटन केल्ल्यात तेजे, आणि ही परिस्थिती आमकां तुम्ही करतान जाल्यार कित्याक करतान जाल्यार प्रॉपर करा. म्हापशान अशें खूब आसा की जळीमुळी हेंच्यांनी सुरू केल्ले आनी पळय, आनी तेजे सद्या सगळ्या विलेवाट लागलेला. तो टॅक्स पेयरांचो पयसो हो तुमचो पयसो न्ही. तुम्ही थंय बसतान पळय, पगार घेतान तो आमचोच पयसो. आमी टॅक्स पेयर लोक फारीक करतान पळय, घाम गळोवन पयशे तुमकां फारीक करता पळय, तेंचो पयसो हो. तेंचो तुम्ही विलेवाट करूं नाका. तेन्ना हो कितें आसा पळय, हो प्लांट तुम्ही प्लास्टीक कलेक्शन सेंटर केला पळय तो सुरू करा, नाल्यार तो एक्चुअली हांगालो सबंद बंद करा. कॉन्स्टिट्यूशन आमकां रायट टू लायफा अंडर दिता. ते रायट टू लायफा अंडर हे म्हणजे क्लीन आनी हेल्दी लिवींग जे आसा ते येवपाक जाय, आनी ते आमी आमच्या रेजिडंट्सांक आनी दिवं शकना. हे सामकें आमकां लज दिसपाक जाय एक्चुअली म्हापशाचे सगळे जे इलेक्टेड लोक आसा तेंनी. सो हांव मागता की तेंच्यांनी हेजेर सारकें लक्ष दिवचें. हायकोर्टानूय म्हाका दिसता मातशें कॉग्निजन्स घेवंक जाय, कित्याक म्हापशाचे गार्बेजाचे इशू ऑलमोस्ट एवरी 10-15 डेज न्यूज पेपरान जावं, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया जावं, सोशल मिडियाचेर कोण ना कोण तरी हायलायट करता. सो सुवा मोठो कॉग्निजन्स घेवचे आनी एक टीम धाडून हांगा मातशें असेसमेंट करचें की आमी रस्त्याची ती चाळण जाल्यार ती रस्त्याची परिस्थिती दाखयली. मात आतां ही गार्बेजीची ची परिस्थिती आमी म्हापशान हे तुमकां दाखयता. सांगला त्या प्रमाणे येदे व्हडले खर्च करून कलेक्शन सेंटर, प्लास्टीक कलेक्शन सेंटर हाडले, पण हे 2 म्हयने चल्ले. मागीर आसा तशेंच ते कोण तेजो यूज जाल्लो ना, आनी ही परिस्थिती आतां सगळे हांगा प्लास्टीक गार्बेज तुका बकेटूच मेळटले. प्लास्टीक बी कांय ना तशें, पण लोकांनी हांगा गार्बेज हाडून डंप केला ते बरें आहा. हे म्युन्सिपाल्टीक हाचो परत म्हणटा, म्युन्सिपाल्टीक दिसना हे की गार्बेज हांगा उडयल्या ती व्हरपाची आनी हांगासलो हो क्लीन हो जागो करपाचो म्हणून. सो लोकांचें म्हणणें आहा की अशेंच हे म्हापशान एक इशू आहा, जे गार्बेजीचे मेन इशू आहा ते म्युन्सिपाल्टीन सॉल्व करचे, आनी हो जो गार्बेज हांगा दिसता तुमकां तो बेगींतल्या बेगीन हांगाच्यान क्लियर करचो म्हणून लोकांची मागणी. स्टुडंटा खातीर हांव ओमकार फहारी. कुर्टी फोंडा ऑफ ड्युटी पुलीस कॉन्स्टेबलान एका 27 वर्साच्या तरणाट्याच्या मानेर दाणो मारलो, मोबायल फोडलो, बुरशी उतरां दिली, सुण्याक मारता म्हूण खंय तरणाटो कॉन्स्टेबलाक आडयतालो. कॉन्स्टेबल तरणाट्याक बडयतनाचो व्हिडिओ व्हायरल जाला. उपरांत प्रकरण उक्ताडार. पुलिसाचो हो वेव्हार चलोवपा सारको ना, कायदेशीर रितीन एक्शन घेतली म्हूण दक्षिण गोंय SP टिकम सिंगाची प्रेस नोटिसा वरवीं शिटकावणी. जो एका कॉन्स्टेबलान श्रेयश हर्डीकर हाजेर 10 तारखेक जो एसॉल्ट केल्लो आनी एक दाणो घेवन तेजेर जो मानेर मारलेलो एक शिल्लक कारणां लागून, आनी ही केस आशिल्ली कॉन्स्टेबल जो विनोद म्हणटा तेजेर, आनी हो ड्युटीक आसता मार्दो पुलीस स्टेशनाचेर. तेन्ना हो प्रसंग श्रेयशान मिडिया मुखार हाडलो आनी सविस्तर आमकां म्हायती दिली, आनी लायव्ह व्हिडिओ तेणें दाखयलो आमकां की कसो तो कॉन्स्टेबलान तेजेर बडी हांगा मानेर मारली ती, आनी तो सध्या एडमीट आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. तेन्ना हो प्रसंग जेन्ना आमी मिडिया मुखार हाडलो, खंय तरी SPन आयज प्रेस नोट काडलेलो आसा, आनी असले जे कृत्य करपी जावं ते सिव्हील ड्रेसान आसूं जावं ऑन ड्युटी आसूं, पण अशे लोकांक मारपी पुलिसांक आपूण सोडचो ना, तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जातली म्हणून सांगलेलें आसा. आनी त्याच प्रमाणे FIR सध्या हांगा फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर रजिस्टर जाल्या. फुडें पोलिसांनी अशे दुष्कृत्य करपाक जायना अशी ताका आद्दल घडूंक जाय. एक पुलीस जर अशें वायट कृत्य करता तर बऱ्या पुलिसांचें नांव खराब जाता, घाण जाता. चेडे पुलीस बरेच आयले, म्हाज्या चेड्याक फोन केलो, सगळी त्याची खबर घेतली, ताका विचारले, FIR करता म्हणून सांगले, सगळें व्यवस्थित जालें. पण तेच्या पयलीं 10 तारखेक जेन्ना तुमी हांगा कंप्लेंट दिवपायली तेन्ना कितें आशिल्लें? तेन्ना कांयच कोणाचोच सपोर्ट नाशिल्लो. जर आमी तेव्हा आमी इतके अनकम्प्लेन चेडो मारता काय जगता ह्या स्थितीत आशिल्ले. कॉपी दिवना, कॉपी करपाक खूब त्रास केले. अक्षरशः आमकां हांगा चला म्हणून हाकलून घातले, ताका सस्पेंड करून. आनी म्हाज्या चेड्याचो जो मोबायल हे झाला तो मोबायलाचो ना एक 20-25 हजाराचो आसा, तेवढी एक भरपाई जाय. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सरकारान POP गणेश मुर्त्यांचेर घातिल्ली बंदी आनीकूय कडक करपाची गरज आसा. मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटाची मागणी. चौथ 27 ऑगस्टाक जाली. देड ते 11 दिसाचे गणपती बुडले. विसर्जन थळांचेर नदर मारल्या आनी देवांची विटंबना करता.
तशें दृश्य पळोवंक मेळटा. पीओपीच्यो गणेश मुर्त्यो आजुनूय तश्यो हांगा थंय पडिल्ल्यो आसात म्हूण आमदार उलयलो. पीओपी मुर्त्यांचेर बंदी घालपाचो सरकारान घेतिल्लो निर्णय अजूनय कडक करपाची काळाची गरज आसा. पीओपी मुर्त्यो राज्यांत तयार जावंक लागल्या, ताचेरूय बंदी घालची पडटली म्हूण मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयलो. कृत अशी जे इन्सिडंट जाले हितून आमकां खुबशा भागांनी जे गणेश विसर्जन स्थळाचेर आमी पळयले की गणेश मुर्ती ज्यो आहा त्यो वेगवेगळ्या पद्दतीन अश्यो पडलेल्यो आसा. ही जी विकृती आहा निदान खंय तरी थांबपाक जाय जाल्यार हेजेर सरकारान जो स्टेप घेतलो आहा तो आजुनूय कडक करपाची अशी गरज आसा. ह्यो विसर्जन म्हळ्यार विश्वाच्या सौजन्यान कारणीभूत थारपी अशी ही प्रक्रिया. मातयेचो गणपती पुजून मातयेची पुजा निसर्गाची पुजा अशें मानून जाणट्यांनी ही सुरवात केल्ली. मात सध्या विसर्जन स्थळांचेर पीओपीच्या गणेश मुर्त्यांचें विद्रुपीकरण आमकां पळोवंक मेळटा म्हूण पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार उलयलो. मातयेच्यो करपाक जाय अशें आमच्या धर्मान परते परते सांगलेलें आसा. पूण ह्या सगळ्या गजालीचो विचार न करता आयज मोठ्या प्रमाणात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो गोंयांत हेच्या पयलीं येयल्यो आनी व्हडा प्रमाणात त्याची विक्री जी आसा ती जाली. आमचे पारंपारीक मुर्तीकारूय लोकांक फोटोवन पीओपीच्यो गणेश मुर्त्यो दिता. गणेश मुर्त्यांचे चित्रशाळांनी तपासणी जावपाची गरज आसा. जर कोणाकय फरक कळना जाल्यार आपूण मजत करपाक तयार आसा म्हूण माती कलाकार दशरथ पेडणेकार उलयलो. ट्रेडिशनल आमचे जे पळय कलाकार आसा ते मुर्ती हाडटा आनी ते सरळ शाडूच्यो मुर्ती म्हणून विकता. कितें करता तर पीओपीची मुर्ती भितरल्यान ताका मातयेचो कलर मारता आनी त्यो विकता. हाका लागून इवन म्हाका सोल्युशन म्हाका अशें दिसता की इनिशियली मुर्ती पळय येता न्ही तेजेर बॉर्डरीचेर स्ट्रिक्ट चेक जावन ती मुर्ती येवपाकच जायना अशें करपाक जाय. नाल्यार इवन आतां आमच्यो लोकल शाळा आसा न्ही लोकल मुर्तीच्यो शाळा म्हणजे आमी शाळाच म्हणटा तांकां थंय चेकअप करून हें करपाक. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो उबारपाक वेळा पुलिसांनी स्थानिकांचेर दाखल केल्ले केशी सारके ना. स्थानिकांचे सतावणुकीक जाल्या म्हूण सांजुजेदी आरियल ग्रामस्थांचे पोस्टर काळे बावटे आनी मेणवाती पेटोवन थळाव्यांचो निशेध. सरपंच उपसरपंच धरून सुमार 27 थळाव्यांचे FIR रजिस्टर जाल्ल्यो. आमदार क्रूज सिल्वाचो लोकांक सपोर्ट जाल्लो तो 25 मध्ये भाशेन जाल्लो. 25 जे इन्सिडंटाची केस मागीर पुलिसांक क्रिमिनल केस फायल केला. सो तेजें तें डिस्कशन जातालें पूण कितें ह्या ऑलरेडी चार्जशीट FIR जाल्ली आहा. सो कोर्टान आहा म्हणजे ते आमच्यान कांय डिस्कशन करपाक जायना आमी लोकांक सांगलां. जें कितें आहा आमी लोकां बारा पयलीं हाडलें आमकां शांती जाय. ताका लागून जे इन्सिडंट जालें तेन्नाय हांव तांचे बारारी हाडलो कित्याक तांचे रोखडें जायना जावपाक. सो इन्क्वायरी तांचे बारा आहा म्हणून हांव सांगलां. सांजदे आरियल पंचायताची ग्रामसभा आसली. लोकांनी कॅन्डल लायट आनी ब्लॅक फ्लॅग दाखोवन सरकाराचेर निशेध केला. कित्याक आमच्या गांवच्या लोकांचेर सुमार 27 लोकांचेर इन्क्लुडींग द सरपंच डिप्युटी सरपंच पंच ऑफ द पंचायत ZP सगळ्यांकूय तांचेर FIR रजिस्टर करून आयज कोर्टान केस आसा. जी पळय आहाय न्हू ती मायनॉरिटीचेरूच केल्या. हेचेर कळोन येता मायनॉरिटींकूच टार्गेट केला म्हणून. आनी केस कितें 250 सुमार लोक आमच्या गांवचे भायले मेजॉरिटी रिलीजनाचे चड करून ते आमच्या गांवांत येयले आनी इल्लिगली एक स्टॅच्यू गायलो. आनी तो कितें गा म्हूण पळोवपाक इल्लिगली गाता म्हणून लोक आपल्या शेतांतल्यान 2 JCB घेवन एक मंत्री येवन रस्तो कोत्ता हें आडोवपाक गेल्लो आपल्या विदावट परमिशन आपल्या शेतांत रस्तो कोता म्हूण. हे आडोवपाक वो पळोवपाक सरपंचाक आनी MLAक वयलेलो म्हणून लोकांचेर केसी अनलॉफूल असेंब्ली म्हूण. जाल्यार अनलॉफूल असेंब्ली करपाक आमी आनी कोणाच्या बाटान गेल्या. आमी ST लोक आमी आमच्याच गांवांत आसा आमच्याच वाड्यान आहा आमच्याच शेतान आहा. जो भायलो लोक येता JCB घेता आनी आमच्या शेतांतल्यान रस्तो कोता आमच्या गांवांत इल्लिगली स्टॅच्यू घाता. हे आडोवपा ना जाल्यार आनी कितें कोतले. कायद्या कोणाक पंचायत आसा आनी वयल्यान पंचायताचेर सरपंचाचेर डिप्युटी सरपंचाचेर आनी एक्टिविस्टांचेर आनी लोकांचेर केशी.
गोयच्या खनिजाचेर लायिल्ले निर्यात कराचेर परतून विचार करचो GMOEAची केंद्र सरकाराक मागणी. लो ग्रेड खनिजाचेर 30% निर्यात कर लायिल्लो जाल्यार सुमार 800 कोटीचे लुकसाण जाल्ले. मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या गोंयकारांचे येणावळीचेर परिणाम जातलो म्हूण गोंय मायनिंग ऑफ एक्सपोर्ट असोसिएशनान खंय उक्ताडार हाडले. फातोड्डे स्टेडियमात रस्त्यावेल्या सुण्यांक 3 जाणांचेर हल्लो केल्या म्हूण फामाद जाल्ल्या प्रकरणाचे ट्विस्ट प्रकरणांतलो सुणो पाळीव जखमी जाल्ल्या 3 जाणांनी सुण्या वांगडा खेळटाले. DSPCची कार्यकारी सचिव वर्जिनिया सिमोयसाचे स्पश्टीकरण. खर चौकशी करूंक दक्षिण गोंय कलेक्टराच्या ऑफिसांत रिपोर्ट धाडला म्हूण GAFच्या सचिवाची म्हायती. We obtained the names of the victims and from the registrar of the district hospital and accordingly got in touch with them, and thereby we got to understand that as per their knowledge the dog appeared to be a domesticated dog. So on further investigation we came to know that the dog was spotted jumping out from a car uncollared and unleashed and went directly playfully to play with this group of 2 children and 1 man. Subsequently, in the thing of play, his one of the child's hands was in his mouth and 1 tooth insertion mark occurred. The other elderly boy got 1 scratch, but then considering the present scenario, they decided to go in for the anti-rabies vaccination. In the evening of the next day, we went for a site inspection to the stadium. Fortunately, most of the dogs there are well known to us because we know all the feeders, and 99% of the dogs have been sterilized at various camps. So we went, interacted, took photographs of the dogs, sent them to the victims. All of them denied that it was that dog. They all consistently said that it was a big light brown colored male dog and it was seen jumping out of a car. So it was established very clearly that the dog was a domesticated dog and it was not a vicious or ferocious attack. Whatever incident happened was in the midst of playful reaction with the dog. Torda case, I would like to clarify that it was thoroughly investigated and the report has been sent to the South Collector's office and it turned out to be a pet dog bite case, not a stray dog bite case. जो बाबा कांय कॉलर ना की कांय रजिस्ट्रेशन ना आनी तो रोडार असो धांवलो, लोक ताका स्ट्रे डॉग म्हणटा. आतां प्रॉब्लेम कितें आहा, टॅक्निकल डेफिनेशन जावपाक जाय. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जर जायत तेन्ना मागीर हळू तें सेग्रिगेशन जावंक शकता. जॉयडस केलेलेकच सातत्यान काम करपी हेल्थ केअर एम्प्लॉईज युनियनाच्या वांगड्यांनी आझाद मैदानाचेर मोर्चा काडलो. कामगारांक त्रास करतात, भेदभाव चल्ला म्हूण वांगड्यांचो मॅनेजमेंटाचेर आरोप. सरकारान ताचे डिमांड पुराय करचे, कंपनीत गोंयकारांक कामात दिवचे, एस्मा फाटी घेवचो म्हूण कामगारांची मागणी. हॅरेसमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. आमचो जो प्रेसिडेंट आसा ताका लास्ट 5 वर्सां गेटीर बसून दवरलेलो आसा. दुसरें आमचो चार्टर डिमांड आसा जो फाटीं 2 वर्सां जाली पेंडींग आसा. पगार वाड जी आसा मॅनेजमेंटाचे लोक आसा पळय आवटसायडर तांकां टायम टू टायम मेळटा, पूण आमच्या युनियनाक दिवपा टायमार 2 वर्सां 2.5 वर्सां असले अशें एवरी टायम तेच करता. तिसरो जो आसा आमच्या कॅन्टिनान जे आमकां पळय जेवण दिता हे जेवणाची क्वॉलिटी इतकी अशी आसता की ताका आमकां खूब प्रॉब्लेम जावपाक लागल्या. आमकां न सांगता आसतना विश्वासान न घेता पंचिंग मशीन चेंज केली आमची. आयज हांगा पंच करपाक जाल्यार ते व्हरून दुसरे कडेन व्हरून घातलेलें आसा. जे आसले पळय न्हय 5-10 वर्सां पयलीं आमकां दिताले. आतां कोण ऑन ड्युटी कोण एक्सिडेंट जालो कितें जालो ते ऑन ड्युटी धरिना आनी ताका ते लिवूय दिना आनी मेडिकल एक्सपेन्सीसूय कांय दिना. कांय लोकांक दिवप कांय लोकांक दिवप ना. दिवप म्हणजे तेंच्या लोकांक दिता, आमकां लोकांक दिवप फाटीं फुडें करता. तेच्या सरकारा कडेन किंवा मागणी अशें आसा की आयज एक 10-12 वर्सांनी जे आमी जे 157 वर्कर जे आसा हे रिटायर जातले. तेच्या उपरांत थंय लोकल असो कोण कामगार उरचो ना. सो ह्या मॅनेजमेंटाक तुमी असोच एक प्रेशर हाडा की जे नवे जे वर्कर जे घेतात ते लोकलूच घेवचे. टोटल वर्कर थंय आज आमी कॅन्टिनाचे आमी रिकॉर्ड करीत जाल्यार 12 जेवणां वयता 3 शिफ्टी. 12 फक्त कितके म्हणटा तुमी गोंयकार कितले? 57 वर्कर गोंयकार आसा परमनंट आनी एक 100-150 भितर मॅनेजमेंटान आसतले. अशे एक 150 ते 200-250 लोक हे परमनंट. बाकीचे 1000 सगळे गोंया भायले म्हणटा. जे 700 लोक जे आसा ते भायले आसा. माझे गव्हर्नमेंटाक एक मागणी आसा की जे तांच्यांनी एजमा हो जो रूल लायिल्लो आसा पळय तो तांच्यांनी काडचो. कित्याक तर आमी जे फार्मा कंपनीन जे वर्कर आसा तांकां खूब त्रास जाता.
गोंयांत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उबारपा खातीर दिवचले म्हालांतल्या म्हावळिंगेच्या सुवातेचेर आमी प्राधान्य दितले. म्हावळिंगे गोंय क्रिकेट संघटनेची स्वताची मालकीची जमीन आसा. आमचे परिवर्तन पॅनल वेंचून आयले जाल्यार 2027 पयलीं क्रिकेट स्टेडियम गोंयांत तयार जातलो. BCCIचो जोड सचीव रोहन देसाय उलयलो. GCA वेंचणुकेक उबे केल्ल्या परिवर्तन पॅनलाचो जाहीरनामो. सोदना आयज आमी आमचो मॅनिफेस्टो आमी अनवील करतले आनी गोंय राज्यान गोंय क्रिकेटी खातीर आमी आमचे जे विजन आसा, जे आमचे कार्य मुखाल्ले कशें आसतले ते आमी थोडक्यात अशें आमी प्रयत्न केला की लोकां मदीं आमच्या क्लबा मदीं पावोवपाचो. प्रत्येक प्रदेशान प्रत्येक स्टेटीन इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम आसा. गोंय राज्य आनी गोवा क्रिकेट असोसिएशन ह्याच्या वतीन आमी त्या प्रोग्रेसान कितपर्यंत आमी वाटेकरी जावपाक शकता हो एक सदांच प्रश्न आसतालो. आमचे कडेन स्टेडियम ना हें आमचें अत्यंत दुर्भाग्य आसा आनी म्हाका दिसता फुडल्या टेन्युअरान हांव सारको कॉन्फिडंट आसा, कारण ही जर कमिटी आयली जाल्यार आमकां इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम हें म्हणजे इन फ्युचराक आमकां मुखाल्ली 3 वर्सांक हो इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम गोंयांत पळोवपाक मेळटलो. 2010 डिसेंबरान जवळ जवळ 1,96,1.96 लाख स्क्वेअर मीटर ही जागा थिवीन म्हणून आमी लिजार घेतिल्ली गोवा क्रिकेट असोसिएशनान. 2010 आमी आसा 2025 इतली वर्सां जाली. तेन्ना आमी फीस पे केल्ल्यो, आर्किटेक्टाक केल्ल्यो, प्लॅन करपाक अशें बांदतले तशें बांदतले, पूण खंयचे कडेन कांयच जावना. 2010 नंतर 2012 ते 2015 ह्या टेन्युअरान 2012 आमी म्हावळिंगे जागो घेतलो. तो 1,98,000 स्क्वेअर मीटर आशिल्लो आनी तेन्ना आमी हो गोवा क्रिकेट असोसिएशनान जागो विकत घेतिल्लो अरावंड 45 करोड्स ऑड कितलो आसा 45 करोड्स. तेजे 5 वर्सांनी म्हणजे 2010 थिवी केलो, तेजे नंतर 2012 ते 15 थिवी म्हावळिंगे केलो आनी 2015 नंतर 2018 गेले आनी आमी धारगळे परत लिजार घेतलो गव्हर्मेंटा कडल्यान. तो परत 1.89 लाख स्क्वेअर मीटर, थंय परत आमी 10 कोटी खर्च केले. सो आतां आमी बारीकशे पळोवपाक गेल्यार आमी 60 कोटी ऑलरेडी स्टेडियम बांदता म्हणून आमी 60 कोटी मोडल्या, ऑलरेडी मोडल्या 60 कोटी. पूण खंयचे कडेन आमकां गोंयकाराक इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम आज पर्यंत पळोवपाक मेळना. आयज गोंयकारांनी आमच्या क्लबांनी हो निर्णय घेवपाचो टायम आसा. आमीच्यो कमिटी केल्यो, हांव कोणाची नांवां घेना. आमी पॉझिटिव्ह मुखार वचपाक आयले हांगा आनी आमी पॉझिटिव्ह मुखार वतले. आमची तयारी इतली फूल प्रूफ आसा की आमी फाल्यां इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम इमिजिएटली आमी पयलें काम ते हातीन घेतलें म्हणून. बडक्या गोरवांक लागून वाडटा अपघातांचेर आळाबंद हाडपाक थिवी पंचायतीचो उपक्रम. रस्त्यार भोंवपी गोरवांक धरून गोशाळींनी दिवपाची पंचायतीची तयारी. गोरवांक लागून अपघातीची संख्या वाडल्या. लोकांक कळीत करून 8 दीस रावतले, मागीर सरळ गोशाळेच्या स्वाधीन करतले म्हूण सरपंच उलयलो. करसवाडो ते अस्नोडा बस स्टँड मेरेन रस्त्यान रस्तोभर बडकी गोरवां आसता. दिसपट्टे हांगा अपघात जातात. मात अजून मेरेन आपणाली गोरवां म्हूण केन्नाच कोण मुखार आयिल्लो ना. आतां मेरेन कितलेशेच जाण सोंपल्यात. कितलीशींच गोरवांय मेल्या. तेन्ना हाचेर उपाय काडपाचो थिवी पंचायतीन प्लान आखला. आदी लोकांक जागृत करतले, 8 दीस रावतले आनी मागीर गोरवांक धरून गोशाळेक दितले म्हूण थिवी पंचायतीचो सरपंच उलयलो. गोरवां आसा ती सगळी स्टे कॅटल जाल्यात. कोणाकूय विचारले बाई कोणाची, कोणूच आपणाची म्हणून सांगना आनी वचत ती रातच्यो भोगतात. आमकां आतां पळय ब्लुमिंग बर्ड स्कूल आहा कांसापोडा, थंयसान करसवाडे मेरेन आमकां लागता आम्यानी. सगळ्याक तिथं ग्रुपान बसतात ती रातच्यो वखदार मेन रोडार येवन. आतां गाडी मारली वो कितें जालें आमकां कोणें सांगलें अमके ते म्हणटा आमचे नो. तो आमी हँडिकॅप जाता म्हणजे कोणूच तेचो ओनर म्हणून कोणूच मेवना आमकां. आमी आतां 2 दीस पयलीं कितें थाराव घेतलेलो आमचे भितरूच की बाबा गोशालाक आमचे लेटर करून तेंची कितें तो टीम आहा जाल्यार पयलीं आमी एक एनावन्समेंट करपाक बाबा ही पळय तुमची गोरवां कोणाची बसता गांवान अवेरनेस करप. जी गोरवां रातची येवन हेचेर बसतात ती तुमची तर तुमी व्हरून बांदिनात आनी ती रस्त्यार आमकां दिसती पडली जाल्यार आमी ती धरून गोशालेक दिवप, तेंच्या ताब्यान करप. आनी सपोज जर कोणें क्लेम केली आपणाची धरून येयल्या जाल्यार तेंची कितें आहा ती रिक्वायरमेंट फायन भरून तेंच्यांनी व्हरप मेळटा. वो कितें तेंचो प्रोसेस ते करतले. तुम्ही पयलीं न्यूज आयकले आसतले एक गोरू मेल्ले ते गाडी मारून. ती लावारी जाल्ले, पोसलेले आसले, या स्ट्रीट कॅटल आसले ते कोणूच नको. जेन्ना मोडता तेन्ना सगळे ओनर येता ते सांगता आपली गोरू म्हणून. आतां हांव विचारता बश्टे इतके
आता गोरवांचे दूध पिवचे कोण आणि रोगत दिवचे कोण हांगा रोडान. जो गोरवांचो मुद्दो आसा ते स्टार्ट जाता आमचे करासवाड्यातून हे बस स्टँड हेजे आसनोडाचे बस स्टँड पर्यंत. बेवारस गोरवां कुत्री ही वचत तशा रस्त्यांचेर बसतात आणि म्हणून रातचे दिसाची बीन आनी ताका अंदाजीन आनी खूब वचत तशें एक्सिडंट जायत असतात. ह्यो गोरवांचेर कितें तरी उपाय काडचो म्हणून लोकांची मागणी आसा. तुवें पंचायतीन जेन्ना हें केलें तेंच्यांनी सांगलां आमी आतां जितली गोरवां वचत तशें आसा आमी लोकांक अवेरनेस करता की तुमचे कोणाचे गोरवां आहा जाल्यार ते काडचे ना जाल्यार फायन घालून कितें करचे ना जाल्यार तेंच्यांनी पेट्रोल पॉयंट जे सिकेरे हांगासर जे हें आहा थंयसर ती व्हरून ते गोरवां व्हरपाक लागून आमी रिक्वेस्ट करतले अशें हें घेतलें. तशेंच सगळ्याच पंचायतींनी कांय कडेन घरां घेतलेलो आसा त्या खातीर मातशें सांग शकता. आयआयटीक जमीन संपादन करप म्हळ्यार व्हडलें स्कॅम. लँड माफियांक जमीन दिवप भाजप सरकाराचो तेंको. आरजीपीच्या मनोज परबाचो आरोप. आयआयटीक खंय 20 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन जाय पडटा. गोंयांत तितली जमीन ना मनोजाचो उलोवप. बुलेटीन इतलेरूच सोंपता. हे बुलेटीन पळोवंक मेळटलें प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक, टाटा प्ले ॲप, जोडी ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.